नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुणकार आणि टेनन्सी केसी स्वातंत्र्याचे 100वे वर्स जाले लेगीत सुटावे जावचे ना विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाची सरकाराचेर खर टिका। गोयच्यो पंचायत वेंचणुको 4 जूनाक मावीन गुदिनन केले जाहीर। कर्नाटकात KGF 2 सिनेमा वेळार जाल्ल्या झगड्यात एकाचेर गोळीबार। टायगर रिझर्व विशीं थारावचे आदीं जमीन सांबाळिल्ल्यांक दियात तांचे हक्क पुती गांवकाराची सरकाराकडेन मागणी। म्हापशे वाठारांतली घातकी झाडां महानगरपालिकेन पावसा पयलीं मारून उडोवची थळाव्यांनी केली मागणी। आणि गोंय सरकारान आजून मेरेन गोवंश हत्या बंदी कायदो कित्याक लागू करूंक ना शिवसेना फुडारी संजय राऊतान केले भाजप सरकाराक प्रश्न। आता खबरो विस्तारात। सध्या चलता त्या पद्दतीन केले जाल्यार स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्सा पासून मुणकारांच्यो केशी सोंपच्यो ना अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन उक्तायला। मायकलान म्हापशे मामलेदारान वचून लोकांचे त्रास जाणून घेतले आणि कांय दिसा भितर ह्यो केशी आनीकूय वाडटल्यो आणि लोक कागाळ करीत रावतले अशेंय मायकलान सांगले। मामलेदारान ह्यो केशी थारायल्ल्या दिसा भितर केशी सोंपोवपाक जाय आणि सरकारान तसो आदेश दिवपाक जाय अशें मायकल मागता। कार्यल केसीस जे डिक्लेरेशन आहा आणि टेनन्सी डिक्लेरेशन हे पयलें सोंपोवपाक जाय। परचेज चालूच आसतले परचेजाचो प्रोसिजर, पूण इफ दीस इज नॉट डन देन आय थिंक समवेअर डावन द लायन वी वील सी इवन आफ्टर 100 years ऑफ लिबरेशन आमकां मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस पळोवपाक मेळटल्यो। ते आसपाक जायना सो ताका खंय तरी एक एंड पडपाक जाय। सरकारान 2 वर्सां दिवंक जाता, सरकारान 3 वर्सां दिवंक जाता, पूण सोंपया न्हू। हे आमचो एक चिंता आहा, कित्याक लोक आमचे कडेन येवन उलयल्ले आहा ह्या दिसांनी की मुणकारियल केसीस फुडें धुकलो ना, टेनन्सी केसीस फुडें धुकलो ना। आदीं ते काडून कोर्टान दिल्ले, मनोहर पर्रीकर आहलो म्हाका उगड आसा, ते कोर्टान गेल्ले, कोर्टानसून परत येयल्यो, कोर्टा कडेन जायना ते, कोर्टाची डेटूच पडोंक ना। कोर्टान जे दिसा घातल्यो ते एंड बसून भायर सरतना एकूच डेट पडलेली, ती बीन जाल्यार त्या दिसा कोण ऑपोजीट एडवोकेट ना वो जज ना। सो म्हाका दिसता हे जॉयंट मामलेदाराचेंच काम आनी हे जॉयंट मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय, मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय, पूण ताका टायम बाउंड पिरियड आसपाक जाय। गोंयांतल्यो पंचायत वेंचणुको जूनाचे 4 तारखेक घेवपाचो निश्चित जाला। सोमारा 6 जूनाक मतमेजणी जातली। राज्य वेंचणूक आयोगान तसो प्रस्ताव धाडला, सरकारानूय तशी तयारी दाखयला। आता ह्या प्रस्तावाचेर शिक्को बसप बाकी आसा। पंचायत मंत्री मावीन गुदिनोन जूनाच्या पयल्या सप्तकात वेंचणुको घेवपाची शक्यताय उक्तायली। ह्या खातीर लागपी तयारी मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन पुराय करपाचो यत्न वेंचणूक आयोगान दाखयला। ह्या वेंचणुकेत बॅलट पेपराचो वापरूय जावपाक शकता। सद्याक पंचायत प्रभागांच्या फेररचनेक अंतीम मंजुरी मेळोंक ना। खूब अपेक्षीत आसा, लोकांची अपेक्षा वाडलेली आसा। तुम्ही आदी करताले तशें आदी फंक्शन जाताले तशें जावपा ना, म्हणून हांवें म्हणलां आतां इलेक्शन जवळ आसा, जूनान इलेक्शन जातलें। 4 जून इज द रफ डेट वॉट वी हॅव चोजन। बट आय वॉन्ट टू से सिम्पली वन थिंग, लोक जे कोण काम करणारे आसात तांकांच निवडून दितले ही हांव अपेक्षा धरतां। शिकिल्ले लोक, जाणवार आसले लोक, लोकांचे प्रश्न कितें आसा, सुटावो कसो करपाचो हे जाणा जाल्ले लोकांकूच निवडून तरी आमी विलेजींनी दिले जाल्यार आमकांय सोंपेपण मेळटलें। डायरेक्टरेटान सरकाराक सोंपेपण मेळटलें की जाणार आहा ते लोक हे भाशेन आमचे फुडें गव्हर्नमेंटाची
लोकांची कामां सुटावो करपाची. टायगर रिझर्वाचेर चर्चा करचे परस लोकांनी पयलीं फाटीं पडिल्ले 70 आनी गोंयच्या शेतकऱ्यांक वयर काडात आनी तांची उदरगत करात अशें पुती गांवकार सांगता. पर्यावरण मंत्री रानां सांबाळपाच्या नांवान लोकांक भायर काडटले आनी वाघेरी सारकेले वाठारांनी प्रकल्प येतले असो तोमणो पुती गांवकारान मारला. गरीब शेतकऱ्यांक पयलीं जमनीचो हक्क दियात आनी मागीर वाघ आसा काय ना हाचेर विचार करचो अशें आम आदमी पक्षाच्या पुती गांवकारान सांगलां. त्या लोकांची वेवस्था करात. पयलीं जे थंयचे रहिवासी आसात तेंची जमनी तेंच्या नांवार करात आनी मागीर जे तुमकां कितें करपाक जाय रिजर्व थंय वाघ आसा की ना आसा ते चॅक करात. खरें म्हणचें जाल्यार 70ची साग्या वयली आनी काणकोणची जंगलां जी दवरल्यात ती थंयचे मूळ रहिवासी जे आसात तेंच्यांनी दवरलेली आसात जगून अजून पर्यंत. ह्या एनवायरमेंटान दवरूं ना. तेंच्यांनी जर कितें केलें जाता जाल्यार ह्या एनवायरमेंटांनी आमच्या लोकांक काबार करून ह्यो प्रोटेक्शन म्हणून करपाचें एक नाटक थंय केल्लें आसा. कारण फाल्यां अशें जातलें हेच प्रोटेक्शन म्हणून करतले थंयच्या लोकांक भायर काडटले आनी मागीर वाघेरी सारक्या दोंगरार जे व्हडले प्रोजेक्ट येतात कसले व्हडल्या मिनिस्टरांचे किंवा व्हडले हे जे कोण आसात व्हडले उद्योगपती आसात तेंचे प्रोजेक्ट मागीर थंय येवं शकतात. मागीर ते ऑर्डिनन्स काडटले आनी आमी ते आतां एक्सक्लूड केले म्हणटले. म्हापशेच्या बऱ्याचशा वाठारांनी बरीचशी झाडां कशाय कशी वाडिल्ल्यान लोकांक ताचो त्रास जाता. तशीच बरीचशी झाडां बरीच पोरणी आशिल्ल्यान येता त्या पावसान ही झाडां पडपाची बरीच शक्यता आसा. फाटल्या फावट लेगीत तोकते वादळा वेळार म्हापशा बऱ्याच कडेन झाडां गाडयांचेर तशेंच लोकांच्या घरांचेर पडून लोकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले. देखून थळाव्यांनी ही घातकी झाडां वळखून पावसा पयलीं कापची अशी मागणी म्हापशा नगरपालिकेन केला जेणे करून येता त्या पावसांत कोणाचेच कसलेच लुकसाण जावचें ना. वादळ झालेले त्या वादळान जी घडणूक झाडां आसा म्हणजे जी पडपाक झाडां पडोन लोकांचे गाडयो पोना आसता झाडां पडोन तर गाडयांचें लुकसाण वयले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे खांब्यांचे लायटीचे लायनी म्हण हे म्हण ते म्हण सगळें तांचें लुकसाण जालेलें. सो हांव ज्यो म्हापशाची म्युनिसिपालिटी आहा वा ज्यो पंचायती आहा आमच्या आख्ख्या गोंयांत म्हापशा म्हण खंयसरूय म्हण पणजे म्हण नगरपालिका आसा तेंचे कडेन मागता जी तेंच्यांनी पावसाची पयलीं कामां आसा म्हणा की झाडांच्यो व्हडल्या झाडांच्यो कांयो वा व्हडली झाडां जी पडपाक आसा वा हे मार म्हणा कसलीय झाडां जी घटणूक करपाक आसा त्या झाडांक तुमी पयलींच तेंच्यो कांयो वा ती झाडां ती मारून उडोवची. कर्नाटकांतल्या हावेरी जिल्ल्यांतल्या शिग्गांव हांगाच्या थिएटरान 19 एप्रिलाक एका झगड्या वेळार एका तरणाट्याचेर गोळीबार जालो. तरणाटो जखमी जाला मात ताच्या जिवाक कसलोच धोको ना. कन्नड सिनेमा KGF 2च्या रातच्या शो मजगती ही घडणूक घडली. मुगली गांवांतलो 28 पिरायेचो तरणाटो वसंतकुमार शिवापूर हाका हुबळीच्या KIMS हॉस्पिटलांत दाखल केला आनी ताच्या जिवाक कसलोच धोको ना अशें सांगपात आयलां. सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या तरणाट्यान आपलो पांय फुडल्या सिटार दवरिल्लो देखून त्या सिटार बशिल्ल्या मनशाक राग आयलो. ह्या कारणाक लागून तांच्या मदीं झगडे सुरू जाले. फुडल्यान बशिल्लो मनीस थिएटरांतल्यान रागान उठून गेलो मात कांय वेळान पिस्तॉल घेवन थिएटरांत परत आयलो आनी तरणाट्याचेर 3 रावंड गुळयांचो फार केलो. तिनांतल्यो 2 गुळयो तरणाट्याच्या पोटाक लागल्यो जाल्यार तिसरी गुळी लागता सुटली. भायर गर्दी केल्ल्या लोकां सयत आरोपी थिएटरांतल्यान फरार जालो. उपरांत थिएटराच्या लोकांनी तरणाट्याक हुबळीच्या KIMS हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी ताजेर आतां उपचार चालू आसात. भाजप सरकारान गोवंश हत्याबंदी कायदो केल्लो मात भाजपाचें सरकार आशिल्ल्या गोंय राज्यान हाका विरोध कित्याक केलो असो प्रश्न शिवसेना फुडारी संजय राऊत हांणी केला. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या वादांतल्यान पळ काडिल्ली अशी टिकाय राऊत हांणी केली. मशिदींतले लावडस्पीकर काडपाच्या मागणे वयल्यान सध्या महाराष्ट्रांतलें राजकारण तापलां. ताचेर उलयतना राऊत हांणी मशिदी वयल्या लावडस्पीकरा बाबतींत केंद्र सरकारान देशव्यापी कायदो करचो अशी मागणी ताणें केल्या. मात भाजप सरकारान केल्लो कायदो भाजपाचीच राज्यां पाळिनात अशी खर टिका करीत राऊत हाणें प्रश्न विचारला. आता जो काय भोंग्याचा विषय सुरू आहे राजकीय, आता जे काय राजकीय भोंगे वाचतायत हिंदुत्वाच्या नावाखाली,
हे जे काय ढोंग चाललं आहे भोंग्यांच्या संदर्भात, हे ज्या प्रकारे सुरू आहे त्याच्याविषयी मला एवढंच म्हणायचं आहे सध्या की महाराष्ट्रात ठीक आहे, सरकार आहे, कायदा आहे, ते पाहतील, पण या संदर्भात भोंग्यांच्या संदर्भात एक नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय धोरण, नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए मोदी सरकार ने। अब तक गुजरात के सब लाउड स्पीकर नीचे नहीं उतरे हैं। आप यूपी में जाइए और देख लीजिए, आप बिहार में जाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ना आपके नेतृत्व में, आपके समर्थन से। जैसे आपने गोवंश हत्या के बारे में एक पॉलिसी बनाई, लेकिन कुछ राज्यों को आपने छूट दी, नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने आपकी पॉलिसी मानने को इनकार कर दिया। तो कहाँ हो गई नेशनल पॉलिसी गोवंश हत्या के बारे में? नहीं ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूँ, लाउड स्पीकर का जो विवाद खड़ा किया है आपके लोगों ने और आपके लोगों के इशारों के ऊपर, तो आप लाउड स्पीकर के बारे में एक नेशनल पॉलिसी बनाइए और पूरे देश में लागू कर दीजिए। लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हेच आसतले। वेंचणूक लडोवपा खातीर आपूण इत्सूक ना अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी शुक्रारा पत्रकारां कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी लोकसभा वेंचणुके विशीं जी विधानां केल्यात ती पुराय चुकीची आसात। पक्षाचे प्रक्रिये प्रमाण भाजप वेंचणूक लढयतलो, ताका लागून वेंचणुके विशीं श्रीपाद नायक हांणी न्हय जाल्यार आमी विधानां करपाक जाय अशेंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हटलें। मजगतीं लोकसभा वेंचणूक 2024 जातली। विधानसभा वेंचणुके सोंपले उपरांत सत्ताधारी भाजप, विरोधी काँग्रेस सयत आप, रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षांनी लोकसभा वेंचणुके खातीरची तयारी सुरू केल्या। मार्रा पिळवणा मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी खातीर भूमिपूजन साळगांवचो आमदार केदार नायक हांचे हस्तुकी केलें। सुमार 15 लाख रुपया खर्च मोडून मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, बॅलिंग मशीन आनी श्रेडर मशीन बसयतले। गांवांतलो वेगवेगळ्या प्रकारचो कोयर ह्या प्रकल्पांत हाताळतले। पिळणच्या पंचायत वांगड्या भितर आशिल्लो एकचार हेर पंचायती खातीर देखदणो आसा अशें साळगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें। अबाउट 15 लाख मोडून ही शेड बांधता। तशेंच आमी बेलिंग मशीन हाडलेलें आसा, ऑलरेडी हाडलेलें आसा, शेडर मशीनूय हाडलेलें आसा, तिवूय हाडून दवरलेलें आसा। ही शेड जाली, रोखडेच तितून आमी ती मशिनाय घालतले आनी जी आमची प्लास्टीक येतली, प्लास्टीक कितें येतलें पळय तें आमचें तें बेलिंग मशिनान वयतलें, तेजो तो क्यूब कसो जावन भायर येतलो। तशीच आमचें तुट्टां जर लाकडां कितें कितें अशें हें आसतलें पळय तें शेडर मशिनान वचून तेजो पावडर जावन भायर येतलो, तो आमकां खंय तरी गार्डनांक जावं कोणाक तरी यूज जातलो। अशें करून आमचें खूब डेव्हलपमेंट गेल्या 5 वर्सांक आमी आमच्या ज्या गांवांत आमचो जो डेव्हलपमेंट, आमच्या लोकांक जो डेव्हलपमेंट जाय तो डेव्हलपमेंट करपाक आमी सदांच फुडें आसा, सदांच फुडें आसतले। पिलेन पंचायत ही एक अशी पंचायत आसा की तेंच्या पंचायत मेंबरां भितर अशी युनिटी आनी सदांच फुडें आसा आनी सदांच एक एग्जाम्पल सेट करता ती, कितें कसलें काम आसप, कितें कसल्यो गोश्टी आसप जे गांवाक लागून कितें नवें कितें फॅसिलिटी तयार करूंक जाय जाल्यार सदांच तेंचो एक पावल फुडें आसता आनी सगळे पंचायतीच्या भितर म्हाका दिसता ही पंचायत सदांच एक फुडें सरून ही असली सगळीं कामां आसा ती घेतात। GSIDC अधिकारी वार्ड क्रमांक 20 नगरसेवक प्रकाश भिवशेत आणि बस्तोडा सरपंच रणजीत उसगांवकर हांचे सयत म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान म्हापशा न्हंयवयल्या पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली। मे म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तकांत हो पूल लोकां खातीर उक्तो करतलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। म्हापशा तारीकडेन हो वाठार म्हापशेकार तशेंच लागींच्या लोकां खातीर म्हत्वाचो वाठार देखून ह्या वाठाराची जाय तशी जतनाय घेवपाच्या हेतान हें काम चालू आसा अशें डिसोजान सांगलें। Inspecting the same thing काय म्हटलेलं आसा, it is in the contractor scope to ensure that he restores the depth of the river to what it was prior to taking up the work. We are having a meeting this afternoon with all the concerned departments again
regarding pre-monsoon works that are going to be executed in the constituency of Mapsa. तेन्ना आमी तो रिव्यू घेता. आयज रिव्यू मीटिंग आसा ती की आमी खंय पावल्यात ते. So with regards to everything, we are expecting with this bridge being reconstructed, it will allow for a lot of things to change in this river. मामलेदार कार्यालयांत 6 न्यायालय कचेऱ्यो आसात, पूण ह्या कचेऱ्यांनी उबे रावपाक पासून सुवात ना. सुवात कमी आशिल्ल्यान लोकांक खूब त्रास जाता. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन बुधवारा म्हापशेच्या मामलेदाराच्या कार्यालयांत वचून पळोवणी केली. त्या खातीर नवें मामलेदार कार्यालय बांदपाची मागणी आमदार लोबोन केल्या. मुख्यमंत्र्याक म्हापशेच्या कार्यालयांत भेट दिवपाची मागणी आमदार मायकल लोबोन केल्या आनी मामलेदाराच्या कार्यालयाचे कामकाज करप्यांक दुसरी कडेन व्हरचे अशी मागणी केल्या. जॉईंट मामलादार, बट वी हॅव एग्रीड दॅट वी कॅनॉट स्टँड देर. थिंगा उबो रावपाक जागो ना. मुद्दम तेंच्यांनी आमकां कोर्ट नंबर 5 आनी 6 सांगलें की आमकां एक मनशाक भितर उबो रावपाक जागो ना. दोनूय आदवोगाद जर तर रावत जाल्यार पार्टी जे 2 जाण आसता तांकां उबे रावपाक जागो ना. सो हांव मुद्दम येवन म्हाज्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदतालो. सो हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हाडून तें दाखोवंक सोदता की बाबा हे मातशें आमी जाग्यार घाल. मातशें बिल्डींग कंजेस्टेड जाल्लें आहा, लोकांक उबे रावपाक त्रास जाता. सो आमी हेचेर सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. होंडा ते वाळपय वाठारांत कांय दिसां पयलीं केबल घालतना पिसुरल्या उद्योगीक वसणुके कडेन वयता त्या रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या पायपलायनीक धक्को लागून ती पायपलायन फुटिल्ली. त्या खातीर हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला. त्या खातीर वाठारांतल्या लोकांचे उदका खातीर बरेच हाल जाले. हाचे कडेन भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. एके वाटेन सध्या गोंयांत लोकांक खातीर खूब वळवळे आसात आनी दुसरे वाटेन ह्या प्रकरणात कोण लक्ष घालिना देखून थळाव्यांनी अजाप उक्तायला. चोडणा ते रायबंदर फेरयेचेर काम करपी कामगार नाशिल्ल्यान कितलेशे दीस जाले एक फेरी बंद दवरल्या. ताका लागून ह्या फेरयेचेर सकाळी आनी सांजे वेळार भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता आनी लोकांक आलतडीतून पलतडी वचपाक त्रास जाता. न्हंय येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक कळीत करून बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. बघा केवढी लाईन. पावसाळ्या पयलींच्या कामाच्या मान्यते खातीर मडगांव नगरपालिका बुधवारा खासा बसका घेतली. जातून आपतकालीन वेवस्थापन निधींतल्यान 15 लाख जाल्यार नगरपालिका निधींतल्यान 6 लाख रुपया वापरून हे काम करपाचें थारायलां. तशेंच हो प्रस्ताव मान्यताय घेवपाक DMA कडेन धाडटले. तशेंच ह्या कामाक 1 मेच्यान सुरू करतले अशें मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगलां. Pre-monsoon work. Today we have decided 15 lakhs to be used from the disaster management funds and 6 lakhs will be from the municipal funds. So we are going to send it to the DMA for approval and the pre-monsoon work will be starting in first week of May. After all the procedures, May first or second week. This approval we have to send it to the DMA. I will be going tomorrow, get it approved, and tender will be floated. 2 contractors will be there, one for Margam and one for. It's up to me to decide and take it to forward it to the DMA and UD secretary and get it fast. Because all the councillors they wanted to start it fast because last year we had a problem. It was flooded. फाटल्या फावट सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकरान गोमेको वाठारांत वैजकीय कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्ली. उपरांत 15 दिसांनी कोयराच्यो राशी दुसरी कडेन व्हरतले अशें वेवस्थापनान सांगिल्लें, पूण आजून मेरेन कोयराचे दोंगर थंयच आसा.
थंय येताल्या दर एकल्या कोयराच्या घाणीचो वास सोसूंक जायना, पूण गोमेकाचो वेवस्थापन हाचेर मात्तूय लक्ष दिना. दुयेंत्यांक ह्या घाणीचो त्रास जावपाची शक्यता आसा. हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. IPHBच्या कामगारांचें आंदोलन दिसान दीस खर जायत आसा. आझाद मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनात बुधवारा जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमी हांगचे हालचे नात. तशेंच आमचे प्रश्न आयकून घेवंक ना जाल्यार आमी उपोशण सुरू करतले. मात हे उपोशण करपाक पणजी नगरपालिका मान्यताय दिना आनी उपोशण करतले जाल्यार दिसाचे 2500 रुपया फारीक करात अशेंय नगरपालिकेन सांगलां. अशें ताणें सांगलें. तशेंच आमचे प्रश्न घेवन वचपाचे तरी खंय? भलायकी मंत्र्यान मेळपाक गेले जाल्यार तो केन्नाच मेळना अशेंय तांणी म्हटलें. ह्या वेळार आपाचो फुडारी पुती गांवकर लेगीत तांच्या वांगडा आशिल्लो. परमिशन जाय परमिशन दिना कोणा कडेन गेल्ले परमिशन कलेक्टरान कसलें परमिशन दिलां तर बसपाचें दिलां तुमी इल्लिगली आयज फाल्यां अशें चालू आमी तांकां लेटर केल्ले लेटर केन्ना केलें आमी 13 तारखेक तांकां लेटर केल्लें. बरें आनी CCPन तुमी कितें रेंट मागला म्हणून आयकूंक येता. 2000 पर डे पयलीं म्हणटाले फेर एम्प्लॉय गव्हर्मेंट पब्लीक सेक्टर आर द फेर एम्प्लॉय. आज परिस्थिती अशी आसा की होच गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट बरोवन दिता की तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा एपॉयंटमेंट ऑर्डर की तुमकां खंयच हे कंपेन्सेशन जायना. म्हणजे अशा पद्दतीचें सरकार ह्या गोंयांत चल्लां आनी हे सगळे आनी ह्या आमचे जे लोक आसात ताका दश्यो धडी लावपाची सद्याची परिस्थिती चल्ली आसा. पणजे पुलिसांक मातशी उसरान जाग आयिल्ल्याचें दिसून येता. बुधवारा गोंय पुलीस मुख्यालया मुखार नो पार्किंग एरियांत पार्क केल्ल्या सगळ्या दुचाकी गाडयांक पुलिसांनी लॉक मारले आनी वांगडा डू नॉट स्टार्ट युअर व्हेहिकलाचें पत्रक लेगीत गाडयेचेर चिकटयल्यात. खरें म्हटल्यार ह्या वाठारांत पयलींच्यानूच उद्योग भवनांत काम करपी कामगार अधिकारी आपल्यो गाडयो ह्या मेकळ्या वाठारांत पार्क करताले. मात हालींच जसपाल सिंगाची गोंयच्या DGP पदार नियुक्ती जाल्ल्या कारणान DGPक पळोवणेक येवच्या वेळार ताका खूश करपाचो हो एक यत्न काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. राय बरेली एका दलिताचेर जाल्ल्या अत्याचाराची घडणूक मुखार आयला. ताचो एक व्हिडिओ पासून व्हायरल जाला. कांय उच्च जातीच्या भुरग्यांनी एका 10वेक शिकपी भुरग्याचेर ताच्या आवयन केल्ल्या कामाचे पयशे मागपाक गेल्ले कडेन ताचो छळ केलो. ही घडणूक राय बरेलीच्या जगतपुरा म्हालांत जाली. भुरग्याक कांय उच्च जातीच्या भुरग्यांनी पांय लेवपाक लायले. ह्या घडणुकेक लागून पुराय देशांत रागाचें वातावरण पातळ्ळां. जिल्ल्याच्या पुलिसांनी ह्या केशीचो तपास करून आरोपी 7 भुरग्यांक अटक केल्या. कुडतरे रामनगर वाठारांत 2 गाडयांचो भिरांकूळ अपघात जालो. एम्ब्युलन्स आनी स्कॉडा ह्यो अपघात जाल्ल्यो 2 गाडयो आसात. ह्यो दोनूय गाडयो एकमेकांचेर आदळ्ळ्यो. हो अपघात इतलो नेटान जालो की ह्या दोनूय गाडयांक उजो पेटलो. सुमार 11:30 वरांचेर हो अपघात जालो. सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना. एम्ब्युलन्सान आशिल्ल्या नर्सीक मातसो तकलेर मार बसल्याचें थळाव्यांनी सांगलां. उजो पेटला तें पळोवन थळाव्यांनी रोखडो उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. 15 मिनटांच्या भितून उजो पालोवपी दळ आयलो खरो, मात दळाची गाडी येवचे पयलींच ह्यो दोनूय गाडयो लासून गोबड जाल्ल्यो. ह्या उज्यान एम्ब्युलन्स पुराय तरेन लासून गेली.
फाटल्यान जाताली कुडचड्याच्यान आनी स्कोडा वयल्यान येतले. दोगांय बरे स्पिडीन आशिल्ले. दोगांय एकामेकांक क्रॅश लागले. लागता ती सायडीक गेली आनी भितर पेशंट आशिल्ले एम्बुलन्स. पेशंट एक आशिल्लो, एक रिलेटिव्ह आशिल्लो तेगेलो आनी एक नर्स आशिल्लो आनी स्टाफ आशिल्लो, ड्रायव्हर आशिल्लो. तितल्यान ती बॅटरी तेगेले ह्या जालो, स्पार्क जालो, तो पेटलो. तितल्यान तांकां भायर काडले आनी शेजारी काम जालें. नर्सीक मातशें कितें मार लागलो आनी पेशंटाक काडून मागीर ते सायडीक व्हेलो. दुसरी एम्बुलन्स येयली मागीर 15 मिनटांनी ती ताका घेवन येयली. बरोबर 15 मिनटांनी गाडी ऑलरेडी जळोन गेल्ली ती. आसतले ब्लॉक जालो न्हू, सगळो ब्लॉक जालो. एक्चुअली हांगासर गव्हर्मेंटान कोणी ते स्पीड ब्रेकर घालो, कित्याक स्पिडीन वयता आनी रहिवाशी ह्या एरिया आसा, ते भशेन स्पिडीन वचूंक मेळना म्हणून जावपाक शकलो तो स्पिडीन. ही आशिल्ली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.